पांडुरंग तुझे स्टार्ट करूया की इतले सगळे जर जालें आनी इतले सगळे जर मारो केलो आमचेर सोशल मिडियांतल्यान मारो युट्यूबा वयल्यान मारो होर्डिंग्सांतल्यान मारो घरांतल्यान भायर सरलो प्रचार मोबायल ओपन केलो प्रचार टीव्ही लायलो प्रचार मागीर मतदानाची टक्केवारी ही 1% आसूं किंवा 2% आसूं देंवली कित्याक म्हाका दिसना देंवली म्हणून ती अजून ते पोस्टल बॅलेट्स बीन जे आसात ताची एक Still ते 80-81 पहिली वतली गजाल न्ही. 1-2% 80 क्रॉस जातली 80 क्रॉस जातली आनी फाटल्या परस कमी जातली ताका हांवें एक पळयलें की हांव असो सुरू केलें सालेलच्यान थंय मावशे झरमे अशें करून मयाच्यान दिवचल बार्देस सगळें करून पणजे येयलो हांव सगळे कडेन लायनी आशिल्ल्यो 4 मेरेन 5 मेरेन लायनी आशिल्ल्यो लास्ट ह्या लोकांनी कितें केलें जाल्यार अंदू जी कोविडाचो निर्बंध आयले भितर तुमी जर सगळे आमी सगळे वचून येयला वोटींग करपाक एक लक्षांत येयला आमकां एक मास्क घालपाक एकटो मनीस आशिल्लो दुसरो स्प्रे मारपाक आशिल्लो तिसरो शाई लावपाक आशिल्लो चवथो आय कार्ड चॅक करपाक आशिल्लो पांचवो सायन घेतालो आनी तूं मागीर वचून थंय बटन दामून तुका 10 सेकंद रावन तें आयकून भायर येवप हातूंत कितलोसोच वेळ गेला हे प्रक्रियेन ते मशिनां जर वाडयल्लीं बूथ जर वाडयल्ले जाल्यार ही म्हाका दिसता टक्केवारी येवपाची कारण लोक लायनींतल्यान घरा गेल्या तशा प्रकारच्यो बातम्यो आयल्या सांज मेरेन छापून आयल्या बातम्यो लोक लायनीन रावचे पडटा तासन तास म्हणून घरा गेल्या सो हो एक भाग असो येता बूथ वाडयल्ले कमी जावपाक ऑलमोस्ट बूथ वाडयल्ले एक गजाल हरशीं म्हाका कशें मान्य आसता की कित्याक 1000 तूं आसताले सांगली प्रत्येक बुथार. की हांव बार्देजा भितर जेन्ना भोंवतालो जेन्ना दनपारच्या 1:30 सुद्दां लायन हांवें अशी लायनी पळयल्या जनरली जंय आमगे स्लो आसता मुवमेंट लायन्स कंटिन्युअस आशिल्ल्यो तरी आसतना सद्गुरू आमची पर्सेंटेज कित्याक कमी कमी म्हळ्यार अशी व्हडली कमी ना आफ्टर म्हाका दिसता बॅलट वील क्रॉस 80 बट 82 वेळान जर आमी 80 क्रॉस जावपाक जाय तरी 2% कमी झालं टेक्निकली हय. 85 क्रॉस जावपाक जाय आशिल्ली इतलो जेन्ना प्रचार जाला आनी इतलो जेन्ना आनी मार लायनीच्या जाला लोकांची आशिल्ली. ताजे वाट्याचे आमगे 1 ते 2% कमी जाली कित्याक खातीर गडबड जाली अशें दिसता ना हांव म्हणटा कित्याक जाली मतदारांक म्हाका आनी एक गजाल ते लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की ते लायनींतल्यान घरा गेले इतली लायनी रावची कारण लायनी खंयच कमी जाल ना सारकें 2% कमी झाले म्हणजे ती चिंतेची गजाल आसाच तशी 2% कमी जावप म्हणजे 11.5 लाखा भितर आणि म्हाका अशें दिसता की लोकांनी एक लोक विटले हे फुटून मरे हे अशेंच वतले हे सगळे अशेंच हे एका माळेचे मणी अशा पद्दतीची एक हे आयली आणि दुसरी लोक अशेंय उलयताले की आमी कोणाकूय मत दिले न्ही अमको मनीस फुट्टलोच तेच लोक सत्ता करतले पुन्हा अशा पद्दतीचो एक निरुत्साह काही ग्रामीण भागातल्या लोकांक आशिल्लो ताजो एक परिणाम आसूं शकता आणि जनरल जे भायर काडपाचे प्रकार चलताले पळय आदीं की मतदारांक थंय कार्यकर्ते म्हाका दिसता कमी पडले म्हणजे कशें काही मतदारसंघांनी जी फायट जाली ती BJP विरुद्ध BJP जाली BJPचेच कार्यकर्ते BJPच्या विरुद्ध सो काँग्रेस नाशिल्ली थंय सो म्हाका अशें दिसलें की BJPच्या काही कार्यकर्त्यांनी सेक्शन की ह्या वेळा इतलो रस घेवना की वोटराक त्या हाज्या पयले हाडप म्हणून त्यामुळे समजा 2% किंवा 3% कमी झाले नाही तर जाऊ शकता की ते BJPचे वोटर असू शकता कारण ते म्हणतात की आमचे वोटर्स कमिटेड आणि ते वोटिंग करपा येताच परंतु हे जे येवना ते कोणाचे वोटर तुका दिसता बीजेपीचे वोटर ना BJPचे सुद्धा चड असू शकता असं म्हणटा इज व्हेरी इंटरेस्टिंग तुगे तरी लायनीचें तरी एक्सप्लेनेशन बरें आशिल्लें हातूंतल्यान म्हाका दिसता BJPक बरोच भंय दिसतलो की जो मतदार भायर सरला तो सामको रागान बिगान भायर सरला आणि जो 1-2% भायर सरला तो घडये भारतीय जनता पक्षाचो हे मान्य आहा म्हाका एक गजाल मान्य आसा लॉजीक हांव पळयता हांव आतां पर्यंत कितलेशे 10 इलेक्शन पळयता कळ्ळें न्ही म्हणजे रायट फ्रॉम 1989 पासून हांव इलेक्शन पळयता आयला ही गोंयची पर्सेंटेज कितली आसली पयलीं 60%, 55%. 2007 ती 70% जाली ओके दॅट वॉज द हायट तेन्ना BJPचे कितले आयले रुलींग पार्टीन काँग्रेस आशिल्ली आनी BJPचे 14 आयले आणि 4 मतदारसंघान किंवा 5 मतदारसंघान हार्डली काही मतांनी ते पडले ओके 2012ची इलेक्शन काढून पळया 82 आणि 82% कितले ते झाले बरोबर आणि 2017ची इलेक्शन पळया 83% झाली अनु कितली झाली इलेक्शन ना म्हाका दिसता 2017ची 0.38% कमी झाली बरोबर आता पर्सेंटेज कितली कमी झाली आता 1 ते 2% कमी झाली इतली सुद्धा जावची ना हार्डली 1% और पोस्टल बॅलेट्साचे उपरांत वेन गोवा क्रॉसीस 80% डेफिनेटली इट मीन्स परिवर्तन 2012 परिवर्तन जालें कित्याक जालें पर्सेंटेज ऑफ वोटींग पळया 2017
परिवर्तन 80 झालं क्रॉस ऐका. झालंय की नाही बदल? 2000 हा डेफिनेटली हय. 2017 परिवर्तन झाले. बीजेपीचे 13 आयले आणि 27 ऑपोजिशनाचे आयले, बरोबर. आता किती जातली परिस्थिती, 80 क्रॉस झाले, 82% ऑलरेडी टच झाले. आता ते बॅलॉट खंयसून पेपर घोसून कोणाच्या कार्यालयांसून बी पास जातले म्हाका खबर ना. हय. पूण जे कितें येवया जातलें- आतां ते बॅलटांचेर येवया आमी. येवया हय, खंयच्यान पास जाता ते. पण जेन्ना पर्सेंटेज ऑफ वोटींग चड जाता ऑलवेज इट इज वोटींग अगेन्स्ट द इन्कम्बन्सी जे 1 किंवा 2% भायर incumbency factor सरले हो गोंयांत आसा. जे 1 किंवा 2% भायर सरले ना ते भारतीय जनता पक्षाचे वोटर काय आनी कोणाचे वोटर? पळयात, एंटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर हो गोंयांत सामको प्रभावीत आसा. ओके, आता कोणाचे कितले कार्यकर्ते भायर सरले ना हे हांव तुका सांगू शकना. पूण एक गजाल आसा की जेन्ना वोटींग कमी जाता तेन्ना ते रुलींग पार्टीचे लोक मोठ्या प्रमाणात वोटींग केलेले असता आणि बाकीचे कमी असता. हय. जेन्ना मोठ्या प्रमाणात वोटींग जाता तेन्ना ते रुलींग पार्टीच्या पेक्षाही अपोजिशनाचे वोटींग तुमकां कितें चड दिसता? असता. बेसिकली सागर म्हणटा तातूंत तथ्य आसता की जेन्ना वोटींग चड जाता तेन्ना एक खंय तरी जो सहसा न येवपी वोटिंगाक न येवपी वर्ग येता आनी तातूंतल्यान कितें एक बदल घडोवपाच्या इराद्यान येता हें बरोबर. पूण ह्या फावट कशें आशिल्लें की राजकीय पक्षांची संख्याय चड आसा, उमेदवारांची संख्याय चड आसा. तें एक ताचें कारण आसूंक शकता की कांय मतदारसंघांनी वोटींग वाडलां. आतां सांखळे सारक्या मतदारसंघान फाटल्या 3 इलेक्शनांत कंटिन्युअस वोटींग वाडलां. हाचो अर्थ कितें, ते अमुकूच एका उमेदवारा खातीर अशें न्ही की प्रत्येकाचें हें आसतलें न्ही. आनी कशें आसता की मतदानाच्या टायमार एक भायर भोंवपाक वचपाची एक गोंयकारां मदीं एका ठरावीक वर्गा मदीं एक ट्रेंड आसतालो. ह्या फावट 3 दीस तशी जोडून सुटी आशिल्ली. पूण तरी सुद्दां हें वोटींग जें जालां इतलें काय कमी म्हाका दिसना की बाबा हय कमी जावना. विथ पोस्टल बॅलट इट इज क्रॉसिंग. आय विल कॉल दिस एज ए बंपर वोटिंग. आणि एक आसा वोटींग मरे वाडत आसा केन्नाच्यान की वोटर्स यादी आसा पळय ती क्लिनिंग सुरू जाला फाटल्या 10 वर्षां. इलेक्ट्रल रोल्स आधी नांवां पुरते खूब आसतले voter. आणि ती जी क्लिनिंग सुरू जाली पळय तेन्नाच्यान पर्सेंटेज दुसरें कितें आसा, मतदारांच्या भितून जागरूकता निर्माण करण्यात आमकां यश आयलां. आमकां निवडणूक म्हणजे आयोगान वेगवेगळे- आमी फक्त सगळ्या- सगळ्यांक पॉलिटिकल पार्टी असो, इलेक्शन कमिशन असो किंवा ओवरऑल जे कोणी अपक्ष असो आणि कोण असो जे कोण इलेक्शन प्रोसेसान आसा तांकां सगळ्यांक हे यश आयलां की मोठ्या प्रमाणात वोटींग करपाक लागले.